देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. लुकाचो 22 वोड 22 ते 40. मोइजेसाच्या शास्त्रां पोरमोणे मारेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजू जेरुजल्यांक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या पोरमोणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हाचो योद समोर पळोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुजल्यांत आसलो. तो इस्रायलाच्या बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्यांक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राची रिती पोरमोणे बालकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशेंच तुज्या चाकरांक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागतां. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण तांचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बालकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याचीं गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोर्सा तुजो आत्मो आसपास विट्टोली. आसऱ्याच्या कुळाची फानुल्याची धूव आना नांवाची एक बाकणारीण आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली लग्न जाल्ल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्साची पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणे करून देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. ती त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुजलाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्या ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचें सुमूर्ती पोरमोणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नोकरांत परत गेली. भुरगो जाणवाईन बरोन गोठाईन वाडोन वेतालो आनी देवाची मोजूत ताचेर आसली. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. आयचें वाचप आमकां शिकयता देव आपलें उतर कशे भाशेन आमच्या जिवितांत पाळटा. जेजूक धाडून आख्ख्या संवसाराक
उजवाड दिता. मोरी आनी झुजे भाशेन आयचें वाचप आमकां आपोवणें दिता. काल्तिकायेन देवाचें उतर पाळूंक आनी भावार धरून आमचें जिवीत देवाक अर्पण करूंक. सिमांव आनी आना ही आमकां शिकयतात कशे भाशेन आमी पाशियेंस दवरून भावार्थ देवाचेर दवरून आनी मागणें आनी बोरवासो सदांच आमच्या जिवितांत दवरून एक दीस आमकांय तांकां मेळलोलो जेजू आमच्या जिवितांत आमकां मेळटलो. खुशालकाय आनी त्रास ह्यो दोन वस्तू सदांच आमच्या जिवितांत आसतल्यो. म्हणटच आमकां आपोवणें ह्यो दोनूय वस्तू मोगान आपणावंक आनी देवाक मोहिमा दिवंक शांतीचें जिवीत जिवंक आयज देव आमकां आपयता. आमेन.